शंभरा भायर पाविल्ल्या टमाटांचे दर अजूनय आसा तशेच आसा। बुधवारा दिवचोचो सप्तकी बाजार आसूनय टमाटांचे मोल दिवंक नाशिल्ले। सध्या दर 100 ते 120 रुपया किलो अशें आसा। वालपापडी, डबू मिरची आनी हेर भाजी म्हारग जाल्ल्यान भाजी मार्केट पेटिल्ल्याचो अणभव येता। मोसमी पावसाक कळाव जाल्ल्यान अंदू कर्नाटक राज्यात भाजी पिकांचेर परिणाम जाला। देखून टोमॅटो सयत हेर भाजी म्हारग जाल्या अशी माहिती विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्या। पाऊस नासले पावसा खातीर आता 2 महिने वयर जाल्यार पावसूच ना। एकतर पडपाचें आसलें 2 महिने पयलीं पडूंक ना, तेजे खातीर टमाटर खूब म्हारग जाले। ते पिकूच ना तशें। बाकी काही आयटम बिनीस असो, आले आनी बारीक मिरची हे आयटम भरपूरच वाडले ते। म्हणून ते पावस आता हेजे उपरांत पावस पडटले, आता पावस पडले आता तेजे उपरांत मागीर पिकपाक आनी 15-20 दीस एकदम कमी जावं शकता अशें